नमस्कार तुमकां सगळ्यांक वेलकम टू लंडन. तर आयचे व्हिडिओन आमी वतले बोरो मार्केट. हे बोरो मार्केटान तुमकां कितें कितें मेळटलें घे म्हणून जेवण, सी फूड, भाजी पालो, जेवपाक पायला, ब्रेडाचे रास आणि ताजे फातराक कुर्ल्यो आणि लॉबस्टर मोठे मोठे. अरे बाबा, हे आता लंडनचे ओल्डेस्ट फूड मार्केट्स. पळयात भरपूर जेवणाचे ऑप्शन्स आहा हांगासर. बोरो मार्केट ओपन जाता सकाळचे 10 आणि सांजचे 5 बंद. हय, सारकें आयकलें, 5 बंद. इतले बिजी असून बीन नियरेस्ट स्टेशन म्हणजे हांगासर येवपाक लंडन ब्रिज. लंडन ब्रिजा सारके फुडें तुमकां हे बोरो मार्केट मेळटलें. तुमी मिस करपाक पावपाना. हे मार्केट ओपन जाल्ले 1851 मंडे टू आयतार, सोमार ते आयतार चालूच उरता, केन्ना बंद जायना. इतले बिजी उरता हांगासर. पांय दवरपाक तुमकां जागा मेळपाना. ताका लागून भुरग्यां वांगडा येता जाल्यार मातशें प्रोग्राम कॅन्सल करा. बोरो मार्केट ओपन जाल्ले 12th सेंचुरीन. जे प्रेझेंट बिल्डींग जे तुमकां दिश्टी पडटा म्हाज्या फाटल्यान ते पळय 1815 बांदलेले ते. तेन्नासून घेवन अजून पर्यंत तेंच्यांनी जेवण आनी खावपा पिवपाची वस्तूच विकता. हांगासर तुमकां कपडे मेळटले, आनी कितें मेळटले, इलेक्ट्रॉनीक मेळटले अशें कांय ना. फक्त जेवणाचो बाजार हो, जेवणाचो बाजार. ओल्डेस्ट आनी पॉप्युलर लार्जेस्ट मार्केट म्हणटा हाका. चीज जाले, सी फूड जाले, नुस्तें, मांस सगळें आहा हांगासर भरपूर. आनी ब्रेडाचे ऑप्शन्स भरून भरून दिश्टी पडटले तुमकां हांगासर. तर मार्केट पळयात, सुंदर आहा, भरपूर व्हडलें आहा. तुमकां ह्या मार्केटान एक फावटी तरी येवन पळोवपाक जाय. कितें कितें इंट्रस्टींग वस्तू तुमकां हांगासर दिश्टी पडटले. पयस पयसून लोक येता हांगासर दुकान लावपाक. हे पळय, हिंगा एक्झॉटीक कलरफूल चॉकलेटी आहा, जे हेल्थाक बरे न्ही, जे कोणाक आवडटा ते घेवपाक शकता. चीज जाले, चेरीजो जाले, हांगा जे सँडवीच दवरला न्ही, आउट ऑफ टेम्परेचर दिसता म्हाका, घेयनाक आतां. ते चड वेळ भायर जाल्यार बरें न्ही जिवाक. हे पळय, हांगासर तुमकां भरपूर भाजीपाल्याचे ऑप्शन मेळटले. असले भाजी दिश्टी पडटले की आनी खंयच्या मार्केटान तुमकां खूब कमी दिसतले अशे. पळय, टोमॅटोचे ऑप्शन्स पळय कितले. येलो कलर आहा, तांबडे, निळे, पिवळे, बीफ टोमॅटो, चेरी टोमॅटो, सॅलड टोमॅटोज आणि लेट्यूस पळय त्या वटेन कितले दिश्टी पडटा. हे पळय फ्रुट्स. आनी भरपूर इंट्रस्टींग बरे बरे मार्केटी आहा. लंडनान जाले, लंडनचे भायर जाले, कंट्री सायडीन जाले. हांव सगळे कडेन वतलो आनी सगळे बरे बरे व्हिडिओ हांव तुमकां दाखयतलो. जर तुमच्या मनान कितें कितें आहा आनी खंय वचपाचें आहा तर तुमी बी म्हाका सांगपा जाय, आयडिया दिवपा जाय. बाबा आमकां हे मार्केट पळोवपा जाय, ते मार्केट पळोवपा जाय. असले कितें कमेंट सेक्शनान बरयात, तेन्ना आमकां कळटलें बाय तुमकां कितें पळोवपाचें आहा कितें ना तें. फ्रुट्स पळया, ड्रॅगन फ्रुट्स, आवाकाडो, घे ते मोठे मोठे आवाकाडो सायज पळयला तुमी. ते रुबाब म्हणटा तेका, ते दांडे आहा ते व्हेजिटेबल, हे फ्रुट्स. चडशे हांगाचे फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल येता न्ही, ते लोकल फार्म्स घेवन येता, लोकल फार्मर घेवन येता. हांगा प्रोड्यूस जाल्ले वस्तू भरपूर मेळटले तुमकां भाजी पालो. लिक्स पळय, लिक्साचे सायज पळय केदे मोठे मोठे. इंडियन बारीक मेळटा. आतां हे कॅप्सिकॉमा सायज पळयात. मागीर लेट्यूस, लोरो रोसो, एंडायव, चिकोरी. हे पळय गड्ड्याची भाजी आहा, थंय तवशी आहा पळय, दिल लिव्स. आनी हे गाजर वेगळेच भशेन दिसता मरे. आनी बोरो मार्केट हे ब्रिज क्रॉस करून जाले उपरांत सायडीनूच आहा. लंडन ब्रिज स्टेशनार देंवपाचें आनी बोरो मार्केट येवपाचें. तेजे बाजूनूच आहा, एकदम अपोजीट म्हटल्यार बी जाता. मिस करपाक शकपाना तुमी. स्टेशनाचे भायर येयले तर लेफ्ट सायडीन चलत वचा, थंय तुमकां बोरो मार्केट मेळटलें. आता हे बाजार भोंवपाक पयस पयसून लोक येता. हांगा ट्युरिस्ट म्हटले हे पॉप्युलर मार्केट. वर्ल्ड तुमी गुगलार टायप करून पळयतले न्ही बोरो मार्केट, जाल्यार तुमकां हिस्ट्री सगळें मेळटलें. हांगासर पळय स्मोक मीट सगळें आसा. सॉसेजीस, लोकल प्रोड्यूस्ड मीट जे आहा न्ही ते सगळें आहा हांगासर. शंख पळय केदे मोठे, हे कसलें नुस्तें रे बाबा. लोकल बांगडे. हांगाचे बांगडे वेगळे, इंडियाचे बांगडे वेगळे आहा. हे हेका लांगोस्टीन म्हणटा, हे सुंगटां मोठे टोक्याचे.
आनी तुमी हो व्हिडिओ संवसाराचे खंयचे वसून पळयता ते कमेंट सेक्शनान बऱ्यात. लोकांक कळपा जाय न्ही की बरो व्हिडिओ कोण कोण पळयता. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लोकां कडेन शेअर करा. आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां कसो दिसलो म्हाका कळयात आं. लांगोस्टीन, थिंगा टायगर प्रॉन्स, सी फूड डब्यान भरून दवरला तेंच्यांनी. एका म्हणटा ऑयस्टर म्हणजे कालवां, हे कुल्ल्यो शिजयल्ल्यो, हे ब्लांच सुंगटां, मडगास्कर प्रॉन पळया एकदम म्हारग प्रॉन हे 69 पावंड किलो खंय पळया आनी हे 59 पावंड किलो. आनी हे कशे 9 पावंड 5 ऑयस्टर 5 कालवां 9 पावंड. आनी हे अर्चीन कितले लोक खबर आहा, विचित्र दिसता पळोवपाक बट टेस्टी उरता एकदम. हांगासर ड्रिंक्साचे ऑप्शन आहा भरपूर. 3 पावंड 50 मातशें म्हारग जावं ना. आनी हे ऑक्टोपस केदे व्हडले पळयात. लॉबस्टर ब्लांच करून दवरलेले आसा, कुल्ल्यो शिजोवन दवरलेले आसा म्हणजे चडशे थंड खावपा लागून. आनी हिंगा पॅकेटान तुमकां कुर्ल्यो मागीर शिणाण्यो हे सगळे. हे पळया डेडलीएस्ट कॅच हे स्पायडर क्रॅब भरपूर म्हारग उरता आनी भरपूर डिफिकल्ट हे कुल्ल्यो धरपाक. आनी हिंगा फातरा कुल्ल्यो पळया. ये बाबा बरो मरे हांव. सालमन बीन सगळे सोलून दवरलेले आसा. पळयात मार्केट पळयात सुशेगाद गडबड घालनाकात. तिसऱ्यो दिश्टी पडटा पळय थिंगा पोटल्यो 14 पावंड पाकेट. ते नुस्तें पळया केदे मोठे. लँगोस्टीन भरपूर ऑप्शन्स न्ही. हे सी बास सी ब्री हांगाचे लोकल नुस्तें हे. हिंगा प्लेस आहा. ते पळय कशें लमकून दवरला पळयात कितें ते. आनी हांगा पळया लॉबस्टर केदे मोठे मोठे लॉबस्टर 25 ते 30 पावंड 50 पावंड 40 पावंड असले टायपाचे लॉबस्टर आहा हांगासर. बोरो मार्केट इंग्लंडचे लार्जेस्ट आनी ओल्डेस्ट फूड मार्केट आं. सगळे तरेचे तुमकां थंय जेवण मेळटलें. इंग्लीश इंटरनॅशनल सामोसा पासून मेळटा हांगासर. पळयात सुशेगाद बसात आनी पळयात. चीज पळया भरपूर सारके घे म्हणून. चडशे रेस्टॉरंट जे कोणाचे आहा पळय ते लोक बी येता हांगासर चीज सिलेक्ट करपाक. रेस्टॉरंट जाले, हॉटेल जाले, तसले व्हडले व्हडले जाग्यारचे लोक येतात हांगासर पळोवपाक आनी व्हरपाक. आनी ट्युरिस्ट बीन भरपूर येता पळोवपाक. गर्दी पडलेले उरता. हे ब्रेड जे आहा पळय 3.5 पावंडान एक धाकटेशे व्हडले ब्रेड 8.5 ते 9 पावंड. वास बरो येता ब्रेडाचो हांगा. ताजे पाव शिजले उपरांत कशें येता न्हू ते भाशेन. हांगा चीज आहा भरपूर. केदे व्हडले व्हडले चीज पळया. हे व्हडले व्हडले चीज जे आहा न्ही जे हॉटेलांनी वता आनी केन्ना पार्टी बिर्टी कोणी आसता पळय तेन्ना यूज जाता. ते नॉर्मल अशें यूज जायना आमच्या लोकांक. हे शेल्टन ब्लू चीज हांगा शिणाणे विकपा लागला. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे कितें, हांगा जर जेन्ना येता न्ही तुमी जर आपणाचे पर्स वॉलेट सांबाळून दवरप. कारण हांगा चोर लोक भरपूर भोंवता. पीक पॉकेटींग चड जाता हांगासर. तर मातशें सांबाळून रावा. चोर भरपूर भोंवता हांगासर. हांगासर पळयात मसल्स मेळटले तुमकां क्रीम सॉसान घालून दिता ते. आनी पायेला 9 पावंडान एक पोर्शन. आतां पळय हो पायेला हे म्हणटा हेका. पायेला शेफ डॉन किचनान आमी केल्ले आसा. रेसिपी जाल्यार तुमकां थंय मेळटले पळयात लजनाकात. आनी हे जेवणा बद्दल शेफ डॉन सांगल्यार बरें न्ही. शेफ डॉन टेक ओवर. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. हांव शेफ डॉन विनोद नाईक. तर पायेला रेसिपी जी आहा न्ही जे हांवें केला ते सी फूड पायेला केला जे पॉप्युलर आहा थिंगा. आनी सी फूड पायेला आहा मागीर दुसरे पायेला जशे की चेरिझो जाले, चिकन जाले, जे कितें मीट मेळटा ते बेसिकली फार्मर लोकांचे जेवण. ते स्पेनाचे पॉप्युलर मेन
जेवण तेंचें तें तर आमी रेसिपी तुमकां शेफ डॉन किचनान मेळटली. तर आतां आमी जेवण येता टेस्ट करया. सी फूड, पळयात लेमन रायस, हे 9 पावंडान चोरिजो, एक बॉल मेळटलें तुमकां. अशें पळोवपाक धाकटें दिसता पूण हितून बरें व्हडलें पोर्शन आहा. आतां जेवण टेस्ट करया आमी. एक बॉल खावन काय म्हाजें पोट भरपाचें ना, तर म्हाका 2 बॉल खावचे पडले हांगासर. तर बरें व्हडलें पोर्शन आसता, इल्लें लेमन घालपाचें आनी बरें मजेन ओडपाचें. हे पळय आज ब्लांच सुंगटां, आहा. आनी हेजे सायडीन न्हू बोरो मार्केटा सायडीन तुमकां हे व्हडले चर्च दिश्टी पडटले. हांगासर तुमी फ्री एंट्री आहा. हांव हांगा केन्ना येयल्यार हिंगा येतात आनी एक अर्दे वर बसून वता. पयशे लागना, फ्री एंट्री आसा आनी खूब सुंदर चर्च आहा. तुमी येयल्यार मुद्दम वचून पळयात. Where's Da Vinci? Working a 9 to 5, I had to go and feed the gods. Nobody did it right, I had to show them how to grind. I had to beat the odds. हांगासर ड्रायव्ह करून येयल्यार तुमकां कन्सेशन चार्जीस भरचे पडटले आनी पार्किंग जागो मेळटले ना मेळटले तेजी गॅरंटी ना आनी भरपूर म्हारग पडटले. हे जे लांब बिल्डींग दिसता न्हू ताका म्हणटा दी शार्ड. या आमी केन्ना तरी थिंगासर. आतां हे जे ब्रिजीर हांव बसला न्ही ते ब्रिजीचें नांव लंडन ब्रीज. 2017 हांगा एक व्हडले दुर्घटना जाल्ले म्हणजे टेररिस्ट अटॅक जाल्ले. 2 आठवड्याक लागून सगळे बाजार ठप जाल्ले, सगळे बाजार बंद जाल्ले. लोक येवपाक हांगा भिवपा लागले. मागीर 2 विका उपरांत बाजार परतून ओपन जाले. मागीर स्लो लोक येवपा लागले. मागीर धंदोपाणी चलपा लागले. भरपूर मेहनत करता कोंकणी व्हिडिओ करपाक. आख्खी इंग्लंड भोंय आमी हे भाशेन. बरें तर मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.